दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. पावलून पिसिदेच्या आंत्योकीक पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत उबो रावन म्हणलें, म्हज्या भाव भयणीनो, अब्राहमाच्या कुळेच्या पुता दुवानो, आनी तुमचे मोदें देवाक भेटयल्यानो, हो सोडवणीचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुसलेमाच्या लोकान आनी ताच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखोन आसतना न्हय म्हूण सोनवारा वाचतात ती प्रवाद्यांची उतरां समजोन आसतना ताचेर मरणाचें फर्मण मारलें आनी ती घडोवन येयशी केली. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मरणाचें फर्मण मारूंक ताणें पिलाटा कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयलोलें आसलें तितलें शाती पावयल्या उपरांत तांणी ताका खुर्सावेलो देंवयलो आनी एका समाधींत निकिपिलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो आनी गालिल्यांत थावन आपणा बाराबोर जेरुसलेमाक गेले. तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो आनी पोचे मुखार हे आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक बासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमा तांच्या भुरग्यांत हाय जेजूक पुनर्जीवन करून ताणें पाळल्यो म्हूण आमी तुमकां परगट कोत्ता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रान अशें बरयलोलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. म्हणया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगट्टलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दितलो. शेकान शेक सगली प्रितूम तुजे आदी करतलो. लोखंडाचे बेटकातायेन तुमतांची पदवी मोडटलोय. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड करतलोय. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो, समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभाऱ्यानो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचे भें दवरात आनी थरथरून ताका पांयां पडात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचो ना बगर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक जोय. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, तुमचे काळीज उचांबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ स्वातो आसा. अशें न्हय जायत आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी वतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणात.
तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तुमी खंय वेताय तें हांवें नकळो, तर वाट कशी जाणो जातलें? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार एकसुरी यात्रा न्हय. आमी सगोत पवित्र सोबे सांगाता यात्रेकार. जेजू शुभ वर्तमानांत आपूण वाट, सोत आनी जिवीत म्हणटा. ताचे सुरशी येता तांकां जिवीत दितलो. आपले सोत उगडापें करतलो आनी ताचे बाराबोर चलता ताका जिविताची वाट दिसतली. ही यात्रा करूंक जेजूक चिटकून रावंक गरज. जेजूचो अनुभव आनी वळख फकत वाचून वा शिबिरां रितीर करून मेळना. बगर दिसा दिसपटी मागण्या वरवीं जेजू तांय संबंद आनी अनुभव खोलावन संस्काराच्या संबंदमी वरवीं ओत्मीक जिवीत गिरेस्त करूंक ताचे उतराचेर खोरायेन नियाळ करून आदारून जिवीत मानून हाडून आनी वेव्हारांत घालूंक. ही ती स्वता आमकां जेजूच्या जिविताच्या गुटांत मजबूत जावंक जेजू आमची वाट, सोत आनी जिवीत जातलो.